नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबर विस्तारान. कला अकादमीच्या आउटडोर ऑडिटोरियमाचो स्लॅब कोसळ्ळो. प्रकरण लिपोवंक मिडियाक सेक्युरिटी गार्डांनी आडायले, तरी प्रुडंटान प्रकार ग्राउंड झिरो एक्सपोज केलोच. उपरांत गार्डांक कडेक काडून मिडिया भितर घुसले. शेनवारा सावन कोसळूंक लागिल्लो स्लॅब सोमारा उक्ताडार. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर इन्स्पेक्शन करता. रिपोर्टा प्रमाण फुडलें कितें तें. गोयचो ताजमहल कोसळटा. कला अकादमीच्या आउटडोर ऑडिटोरियमाचे हे चित्र. स्लॅब कोसळ्ळो. शेनवार सावन स्लॅब कोसळपाक सुरवात जाल्ली. सोमारा स्लॅब जमनी. हो प्रकार लिपोवपाक जायते यत्न जाले, मात सोमारा प्रुडंट ग्राउंड झिरो पावले. हे पळयात सेक्युरिटीन आडोवपाचो यत्न केलो. तू कोण रे? आडोवपी कोण तू आडोवपी कोण? तुझी प्रॉपर्टी आणि कोणाची ड्युटी आम्ही आमची ड्युटी तू पोवू शकता. हो सेक्युरिटी पळय, माझी ड्युटी करता. मात प्रुडंट स्पॉटार पावले आणि ताज महलाची दशा उक्ताडार हाडली. कला अकादमीतलो जो स्लॅब ऑडिटोरियम हो कोसळ्ळो. पयलीं तुमी ब्रेकिंग पयले आसतले. आमी आतां भितर आहा जो मेन ऑडिटोरियम. हांगा आउटडोर जे सगळी गॅदरिंग आहा ही चडशी भुरग्यांची हांगा जाता आसतली. तुम्ही पयले आसतली स्टेज आहा, हेच्या पण जो वयलो स्लॅब आहा हो फूल कोसळ्ळो. टेंडर जावच्या पयलीं कला अकादमीच्या काम चल्लां म्हूण विधानसभेन इश्यू आयिल्लो. तेन्ना कला आनी सांस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन ताज महलाची देख दिल्ली. तोच फॉर्म्युला मंत्र्यान वापरिल्लो. मात कामाचो दर्जो पळयत जाल्यार मंत्र्याचो फॉर्म्युला फेल म्हूण कळटा. मजगती प्रुडंटान मुख्यमंत्र्याक गाठलो. तो म्हणटा प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर इन्स्पेक्शन करून आपणाक कळयतलो. इन्स्पेक्ट केले सगळे रिपोर्ट करपाक लायला. रिपोर्ट सबमीट जातलो. सगळी इन डिटेलान इन्क्वायरी जातली. आज तुमी डिस्कस म्हणलं की IIT चेन्नई तांकां कोणाक म्हणटात ते कितें फायनलायज करता मरे. आमी अजून करूना, करतले. पण हेच्या पयलीं कन्सर्न करपाक सेम कंपनीक दिला आनी परतो तेका टेंडर दिलो. प्रायमरी पळय कित्या खातीर जालें अशें एक्झॅक्टली कित्या खातीर जालो तेजी इन्क्वायरी करपाक लायता. कला अकादमीच्या कोसळ्ळा ते 43 वर्सां पयलींचे स्ट्रक्चर. PWD कडल्यान रिपोर्ट मागला. रिपोर्ट येतूकच आपूण उलोवंक शकता म्हूण मंत्री गोविंद गावडे उलयलो. एक्चुअली स्लॅब एक म्हणल्यार लक्षांत दवरपाक जाय की कला अकादमीची बिल्डींग आणि हो जो स्टेज जी आसा, स्टेजीचो जो फॅब्रिकेशन स्टील स्ट्रक्चर जे आसा तें पडिल्लें आहा. आणि त्या बिल्डिंगेचे आणि ही जी स्लॅब आसा डिफरंट स्ट्रक्चर आसा, हो एक विषय. आणि ह्या संदर्भात हांवें PWD कडेन रिपोर्ट मागिल्लो आसा. वॉट इज द मेन कॉज, कारण कित्याक आनी कितें खातीर ह्यो कांय गोश्टी घडल्यो तें करपा खातीर. आनी तो जेन्ना रिपोर्ट जेन्ना आयलो त्या वेळाचेर हांव तुका चड एक्सप्लेन करपाक शकतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कला अकादमीच्या प्रकरणाची काँग्रेस न्यायालयीन चौकशी मागता. गोवा फॉरवर्ड मागता मंत्र्याचो राजिनामो. शाहजहान खंय करप्शन करूना म्हूण ताजमहाल तिगला. मंत्री गोविंदाक थोमणो. कांड एक्सपोज करूंक गेल्ले मिडियाक आडायले म्हूण आपाच्या वाल्मिकीन इश्यू काडलो. तेवटेन PWD मंत्री म्हणटा PCE रिपोर्ट करता, रोखडीच श्वेतपत्रिका काडटा. But reality is this is mission total commission. Yes, substandard work and I think we should ask for a judicial inquiry into it because this is a very serious lapse on the part of the government, on the part of the ministry, and definitely we will demand in the house that there should be a judicial inquiry against this. आज जो कला अकादमीचो ऑडिटोरियम कोलॅप्स जाला हो म्हाका दिसता एक सिम्बॉल ऑफ गव्हर्मेंट्स करप्शन. इट विल बी द सेंट्रल इश्यू. अरे इनॉग्रेट जावचे पयलीं जर पडपाक लागलो, सादी बिल्डींग मर्दी. ही बिल्डिंगेन इतलें करप्शन भरलां, 40% करप्शन इतलें चल्लां की ताजे खातीर हें सगळें पडटा. शहाजहानान ताजमहाल बांदतना 40% खावंक नाशिल्ले म्हणून तो ताजमहाल आज मेरेन आहा. हांगा आमकां गार्ड सांगता की कोणाकूच एंट्री दिवपाक एलावड ना म्हणून. मिडियाक सुद्दां तांणी बंदी घाल्या. म्हाका एक सांग, हें कोणाचें प्रायवेट प्रॉपर्टी, खंयच्या शाहजहानाचे प्रायवेट प्रॉपर्टी. पूण गोंयान भारतीय जनता पार्टी सरकाराचें कितें चल्लां तुमच्या समोर आसा. हो सगळो आतां लिपोवपाचो प्रयत्न चल्ला. पड्डे घाल्ले आसा, गार्डाक दवरला. PWD मंत्री म्हणटा कला अकादमीच्या कामाचेर व्हाईट पेपर काडटा. हे काम
म्हाका दिसता 2021च्यान कितें तरी चालू आसा 21 म्हणजे तेन्ना हांव जाल्यार 2022 सो हेजी डिटेल जे आसा ते स्टडी करून मागीर तुमकां रिपोर्ट दिवंक शकतले पूण इन्क्वायरी करपाक लायता पीसी काडला पीसी विथ अलोंग आमचे सगळे आसा सो तेजे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करून मागीर हांव रिपोर्ट एक व्हायट पेपराचेर दिता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन आज सावन 4 वर्सांनी 18 दिसांचें मोठें अधिवेशन 3000 मायज प्रस्न 3 दीस बजेटाचेर 15 डिमांडाचेर 15 खाजगी थाराव विजयाक लोकांकडच्यान 1200 इश्यू गोवा फॉरवर्डाचे 325 LAQ स्ट्रॅटजी तयार कला अकादमी मायनिंग म्हादय जॉब्स ड्रग्स कायदो सुवेवस्था शिक्षण धोरण जिल्लो हॉस्पिटलांचे विधानसभेत इश्यू. फाल्यांच्यान आमची मॉन्सून सेशन स्टार्ट जातलें तातूंत वी हॅव 18 days 18 जुलय टू 10 ऑगस्ट. पयलीं ऑबिच्युरी रेफरन्सीस जातले मागीर कॉंग्रॅच्युलेटरी रेफरन्सीस मागीर ऑर्डिनन्स वील बी लेड ऑन द टेबल ऑफ द हावस पेपर्स टू बी लेड जातले आनी असेंट टू बिल्स बाय द ऑनरेबल गव्हर्नर मागीर बिझनेस एडवायझरी कमिटी रिपोर्ट वील बी प्रेजेंटेड आणि 3 days we'll have general discussion on the budget for the state of Goa, that is 18, 19, 20th. Demands for grants shall be taken up for the next 15 days, that is from 21st July to 10th August. And Friday we'll have private members business. Then usual the Goa appropriation bill relating to budget will be passed. Supplementary demands for grants for the year 22, 23, 24 first batch will be taken up and the related appropriation bill also will be passed. Total LAQs starred 779 and unstarred 2350. So total questions starred and unstarred asat at 3129. गोवा फॉरवर्डाक लोकांकडच्यान ईमेल आणि व्हॉट्सॲपा वरवीं 1200 इश्यू विधानसभेत विजयाचे खंय 325 प्रश्न. 324 कशे 54 स्टार्ड LAQ आणि 270 अनस्टार्ड LAQ. आम्ही अशें धरलां की पयले 10 दिसांक मेजॉरिटी इश्यूज जे गोंयकारांक लागतात डायरेक्ट हेच इश्यूज आमी रेज करतले. आतां आमकां वॉट्सॅप आनी ईमेल लोकां कडच्यान आमी जी सजेशनां मागिल्लीं ही 1200 ईमेल्स आनी वॉट्सॅप मेसेजी आमकां आयल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. संजीवनीचो इथॉनॉल प्लांट तडीक लावंक उस्कार हायवेचेर 210 उस्कारांक पोलिसांनी उखल्ले. सरकारान संजीवनीचे इथॉनॉल प्लांटाचें कितें तें सांगचें नाजाल्यार हायवे आडायता म्हणून सकाळीं संजीवनीचे गेटीर जमिल्ल्या उस्कारांनी शिटकावणी दिल्ली. जाप ना ती पळोवन काल दनपारां हायवे आडायलो. डेप्युटी कलेक्टरान समजायले आयकना म्हणून पोलिसेन उखल्ले. आम्ही आज मिटींग घेऊन आम्ही सरकाराक दिल्ल्या टायमींग दिल्लो 3 वरां पर्यंत आमकां डिफरंट सांगचें म्हणून ते जावना म्हणटा आमी कलेक्टर आमचे कडेन डिस्कशन केलें थंय आमची मिटींग बरी जावना. तेन्ना आमी हो आमचो निर्णय जो आसलो तो आमी वाट पळोवन आमी रस्तो आडयलो. रस्तो आडयल्या उपरांत आमकां सगळ्यांनी आतां आमी हांगा बसलेले आनी सगळ्यांक आमकां पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले. आतां आमचो जो फुडलो डिमांड आसलो आमकां अरेस्ट करीत थंय सगळ्यांक व्हरा म्हणटा सांगलें आनी जो पर्यंत आमकां निर्णय कळना लेखी कळना तो मेरेन आमी थंयसर जावचें ना. पुलिशेन सुद्दां थंय बसून सांगलें. कितले फार्मर्स आतां अरेस्ट केल्या पुलिसांनी? जवळ 300 लोक आहा. 300 लोक. सो तुमकां आतां खंय व्हरता हांगसरल्यान? आतां आमकां हांगसरल्यान गोंया व्हरता. गोंया पुलीस स्टेशन? गोंया पुलीस व्हरता. आमी सांगलें आमकां सगळ्या शेतकऱ्यांक दवर एकीच कडेन जाग्यार खंय व्हरा म्हणून. सो अरेस्ट करच्या पयलीं सुद्दां तुमी लास्ट डिमांड डेप्युटी कलेक्टर येयल्लो हांगासर कितें सांगलें तुमकां? आमी डेप्युटी कलेक्टर गेल्ले आमी डेप्युटी कलेक्टरान आमकां एक 15 दिसां भितर मिटींग धरून घेता आनी तेन्ना तुमी मातशें हें करून फुडें आनी 15 दीस हें करून घ्या चान्स घ्या म्हणून. पण इथनॉल प्रोजेक्ट इन पॉकेट आसा काय म्हणून? इन प्रोसेस आसा काय ते विचार पूण तेजेर कोण उत्तर दिवपाक तयार ना. गोंय टोटल 200 ते 300 शेतकार आसा. अजुनूय तेंची तोच डिमांड आसा शेतकारांचो की जो पर्यंत तांकां लेखी आश्वासन दिना तो पर्यंत तेंचें आंदोलन आहा तें सुरूच उरतलें. परत एकदां हे रस्त्यार ह्याच पद्दतीन येतले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. धारबनोटीच्यान टोटला खातीर विवेक प्रभू. गोंयच्या वेधशाळेचो आज सावन शुक्रार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. 4 दीस उटंगाराची शिटकावणी. मोठ्या पावसांत लोकांनी झाडां पोन्न्या स्ट्रक्चरां पोंदा रावचें न्ही म्हूण शिटकावणी. दर्याय उफेल्लो आसतलो. दर्या देगाचेर 55 ते 75 किलोमिटरांच्या नेटान वारें मारपाचो अदमास.
आतामेरेन 65 इंच पावस, सरासरी परस 10% मायज. राना खात्यान धबधब्याचेर वचपाक बंदी घाल्या उपरांत ट्युरिस्ट गांवगिऱ्या वाठारांनी चिरेखणीचेर पावंक लागले. पेडणे तुया चिरेखणीचेर ट्युरिस्टांचो धुडगूस, सेफ्टीचो पत्तो ना. चिरेखणी म्हणल्यार डेंजर झोन, ट्युरिस्टांक खबरूच ना. विचारल्यार म्हणटा भोंवपाक बरी सुवात. आमी आमच्या सेफ्टीचें पळोवंक जाय. मध्ये जॉब करतो, एक संडे एक दिवस भेटलाय, त्यासाठी एन्जॉय करण्यासाठी आलो आपण. आणि मस्त वाटते कारण लाईफ मध्ये टेन्शन प्रत्येकाला असतात, प्रत्येकाला टेन्शन, प्रत्येकाला लोड असतं. फिरण्यासाठी नेक्स्ट संडे आपण आंबोलीला गेलो होतो. आंबोली पण मस्त स्पॉट आहे आणि 2-3 करायचे आपल्याला. तांबडीसुरला, गोव्यामध्ये भरपूर. कारण कशाला, प्रत्येकाला आपण जेव्हा घराबाहेरून निघतो तेव्हा आपल्याला सेफ्टी फर्स्ट इम्पॉर्टंट असते आणि त्याची सेफ्टी त्यालाच घ्यायला पाहिजे. दुसरं कोणच घेणार नाही, त्याची सेफ्टी त्यालाच बघायला पाहिजे. जे धबधब्याचेर वचपाक बंदी घातलेली आसा आणि दुसऱ्या वाटेन हांगा तुये हांगा एका जे चिरेखणी आसा थंयसर न्हावपा खातीर आयज गांवांतले काही लोकल्स आणि मागीर ट्युरिस्ट जे हांगा कंपनीन जे काम करतात ते हांगा आयज दिसपाक आयले. एक प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी म्हणी. शिक्षण खात्यान सारकी पगारवाड दिवना म्हणून गोंयभर बालरथ ड्रायव्हर आनी अटेंडंटांचें आंदोलन. बालरथ ऑफ रोड ड्रायव्हर 20,000, हेल्पर 14,500 पगार मागतात. शिक्षण खात्यान 12 आनी 6,000 केला. बालरथ बंद दवरिल्ल्यान कितलींशींच भुरगीं हायस्कुलांत पावलीं ना. कांय जाणांक पालकांनी हाडून पावयलीं. पालक शिक्षक म्हणटा सरकारान लक्ष घालचें. गोंयभर बालरथ ड्रायव्हर आनी हेल्परांचे पगारवाडीक लागून आंदोलन. शिक्षण खात्यान दिल्ली पगारवाड तांकां मान्य नाशिल्ल्यान बालरथ ऑफ रोड. पावसाचे दीस आशिल्ल्यान भुरग्यांचे मात हाल जाले. कितलींशींच भुरगीं हायस्कुलाक गेलींच ना. कांय जाणांक पालकांनी पावयले. सरकारान लक्ष घालचें म्हणून पालक शिक्षक मागतात. तेंच्यांनी हो फुडाकार घेवन तेंच्यांनी संप केल्लो आसा तो बेगीन तेंचे कितें तरी बोलणी जावन तो मिटचो, जेणे करून आमचे जे स्कूल आहा भुरगे आसा ते सफर जावचे न्हू. बालरथ नसत जाल्यार पेरंट्सांकूय खूब त्रास पडटात. भुरग्यांक हाडून सोडप आनी व्हरप ही एक मोठी जबाबदारी आसा. आवय बापायचे सुद्दां जे बसीन येतात आनी मदींच तांकां आतां कामाक थोड्यांक सुटी घेवची पडली या तांकां रावचें पडलें. थोड्यांक त्रास जाले, थोड्यांक कामाक सुटी मेळना ती प्रायवेटान तांकां संवय जाली की बालरथान ती घरा पावताली सगळी. पूण आतां अशें जालें की हे स्ट्रायका खातीर तांकां सगळ्या पेरंट्सांक येवचें पडलें. कोणाची भुरगीं हांगा शिरकोन उरलीं आनी थोड्यांक खबरूय नासता स्ट्रायक म्हणून. Because of this bus strike by the Balrath bus drivers and the attendants, our students' number today has been decreased. There is not, if you go to check from the 5th to the 8th standard, many of our students have remained absent, although we had informed the parents in advance about the strike. But nevertheless, our parents are totally dependent on these buses. And in view of this, I think the government should take some concrete steps to solve their issues. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मेर्शेचो हिस्ट्री शीटर विशाल गोलतकाराच्या खुनाची केस पोन्ने गोंयच्या पुलिसांनी 10 वरां भितर सोडयली. साई कुंडयकार उर्फ कोब्रा सयत 6 जाणांक उखल्ले. एक अल्पवयीन आनी पोलिसूय घुस्पला. विशाल खंय दुबावीत आरोपींक पिट्टालो. ते तिडकीन खून म्हणून पोलीस सांगतात. मेर्शे वेल्या वाड्यार रस्त्या कुशीक विशालाची बॉडी मेळिल्ली. चिंबलचो हिस्ट्री शेल्टर विशाल गोलतकाराच्या खुनाची केस ओल्ड गोवा पोलिसांनी रेकॉर्ड टायमा भितर सोडयली. 10 वरां भितर दुबावीत आरोपींक धरले. साई कुंडयकार उर्फ कोब्रा सयत 5 जाणांक धरले. अमय वळवयकार ह्या पुलिसाकूय धरला. पुलीस सांगता गँग वॉर ना, विशाल खंय दुबाविताक पिट्टालो म्हूण खून. The team under PI Satish and Sudesh have taken into custody 5 people in connection with murder of Vishal Goletkar. Sai alias Cobra, son of Tulsidas Khandekar, age 30 years. Omkar, son of Pandurang Chari, 19 years. Gauresh, son of Narayan Gawas, 25 years. Tushar, son of Tulsidas Kundekar, age 38 years, and we have apprehended 1 juvenile also in connection with this case. From the interrogation of the accused,
what they divulged is Chari and Cobra alias Sai were the main accused. The prime accused is Sai alias Cobra. मजगती पाचूय दुबावितांक 7 दीस पुलीस कस्टडी दिल्या. ह्या पाचाबरोबर एक अल्पवयीन धरला, ताका अपना घरान धाडला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आयची भुरगीं फाल्यांचो फुडार, भावी मतदार, लोकशाही, वेंचणूक प्रक्रिया तांकां कळची म्हूण कुडचडेच्या सिटीएन हायस्कुलान स्टुडंट्स कावन्सील वेंचणुके निमतान वेंचणूक डेमो घडोवन हाडलो. हेडगर्ल, हेडबॉय, स्टुडंट वेलफेअर, खेळां मंत्री अशा वेगवेगळ्या पदां खातीर वेंचणूक जाली. भुरग्यांक मतदान वळखपत्र दिल्लीं, पोलिंग बूथ, बॅलट पेपर, मतदान बॉक्स दवरिल्ले. पंचायत पावड्यार जशी वेंचणूक जाता ते पद्दतीन वेंचणूक जाली. वेंचणुके वेळार व्हडले लोक मतदान केंद्रान वचून कितें करता काय म्हूण भुरग्यांक प्रश्न पडटा. लोकशाही वेंचणूक प्रक्रिया म्हणल्यार कितें तें भुरग्यांक खबर नासता. आयचे भुरगे फाल्यांचो फुडार, भावी मतदार, तेन्ना तांकां वेंचणूक म्हणल्यार कितें तें कळपाक जाय म्हूण कुडचडेच्या सिटीएन हायस्कुलान वेंचणूक डेमो घडोवन हाडलो. भुरग्यांक मतदान वळखपत्र दिले, मतदान केंद्र उबारले. वेंचणुके वेळार जे जे जाता ते भुरग्यांक कळचे म्हूण सगळी वेवस्था केल्ली. व्हडली जाल्यार इलेक्शन कशें करप, आमगे नांव कशी घेतली, इंक कशी लायतली आनी वोट कशी करप हे कळपा खातीर आमगे स्कुलान इलेक्शन घडोवन हाडला आनी दुसरी स्कुलांनी सुद्दां अशें करपाक जाय. डेमोक्रेटीक रायट्स हे भुरग्यांक कळपाक जाय आनी आमची डेमोक्रेसी सशक्त जातली जाल्यार आमी भुरगेपणानूच तांकां तें ट्रेनींग दिवपाक जाय. सो हो एक जो आमी कार्यक्रम केला, इलेक्शन प्रोसिजर कसो जाता एक सारकें तेजो एक डेमो आमी भुरग्यांक दाखयला. इवन आमी नॉमिनेशन घेतली भुरग्यां कडच्यान. हातूंत लिडर, स्कूल लिडर्स आनी इलेक्ट जातात. हेडबॉय, हेडगर्ल आनी वेगवेगळे डिपार्टमेंटाचे मंत्री आसात ते नॉमिनेशन घेतली, विड्रॉल्स, मागीर तांकां प्रोपेगंडा केलो, तेमी प्रचार केलो वेगवेगळ्या पद्दतीन आनी आतां आयज आमी हें इलेक्शन खरें घेतात. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.